गोंयांत चडशी भाजी भायल्या राज्यांतल्यान येता, पूण आतां केप्यां म्हालांतल्या शेतकारांनी मोठ्या प्रमाणात आधुनीक पद्दती वापरून भाजयो रोवपाक सुरवात केल्या। अंदू वर्सा केपेच्या शेतकारांनी काकड्यो, कोकण दुदी, घोसाळी, मिरसांगो, भेंडे हाचे पीक घेतला। ताका लागून अंदू वर्सा केप्यां म्हालांत भाजयेचें उत्पन्न वाडलां। मानगाळ, मायणा आनी काजूर वाठारांतल्या शेतकारांनी जाल्यार मिरसांग, भेंडे आनी काकड्यांचें चड प्रमाणात उत्पन्न घेतलां, अशें केपेची सहाय्यक शेतकी अधिकारी जोविता सिक्वेरान सांगलें। आमचे वेजिटेबल प्रोडक्शन, भाजीचे प्रोडक्शन खूप जाल्लें आसा केपें झोनांतल्यान आनी आमी जेन्ना फिल्डार वयतात तेन्ना आमी चोयलां की फार्मर्स जे आहाय ते सायंटिफीक मेथड्सान तेणी रोयल्ले आसा, जावं ते कोंकण दुदी, घोसाळी, मिरची, भेंडी अशी खूब भाजयो रोयल्ल्यो आसात। ड्रीप इरिगेशन वापरून, प्लास्टीक माती, ह्यो सायंटिफीक मेथड्स वापरून प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करून तेणी ह्यो सगळ्यो भाजयो रोवन बरें प्रोडक्शन यील्ड काडलेलें आसा। आनी अशें करून आमचे जे केपें तालुक्यान आसा ते भाजयेचें उत्पन्न वाडटलें। मिरची, भेंडी आनी काकडी खंयचे एरियेक? मानगाळ, मायणा, कोल्ला आनी काजू। हे कितलेशे जाला ते प्रोडक्शन अशें? 40% अशें वाडलें। आनी ते मागीर कितें करतात? ते प्रोडक्शन कोणा विकता ते? हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक विकलेले आसा आनी प्लस तेणी जे आनी एक्स्ट्रा ते भायरूय घातलेले आसा। तुम्ही एज अ एसिस्टंट ऑफिस तुम्ही किती सपोर्ट करता तांकां? आमी तांकां गायडन्स प्रोवायड करता, तेंच्या फिल्डान वचून सायट इन्स्पेक्शन करता, मागीर सायंटिफीक मेथड्स जशी सांगला प्लास्टीक मल्चिंग, ड्रीप इरिगेशन ताचो यूज म्हणजे कित्याक यूज जाता आनी कशी यूज करप तें तांकां गायडन्स दिता। मागीर रोग कीड लागली जाल्यार तेंचेर बीन तांकां थोडीशी म्हायती दिता। आतां अशी खूब आतां तुमी जे मेजर जे प्रोडक्शन करता अशें कितलीशे विजीट दिता तुमी तांकां सपोर्ट करपाक? जे बरे फार्मर्स आसा तुमी सांगता मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन जाता तेका आमी आमची सायट इन्स्पेक्शन्स आसतात, सो आमचे रेग्युलर बेसिसाचेर सायट इन्स्पेक्शन। म्हणल्यार मंथली वीकली तशें कितें आसता? ना, मंथली वीकली तशें आसना, म्हणजे नीड बेस्ड आसतात आमची सायट इन्स्पेक्शन। गोंयांतल्या केपें तालुक्यांत भाजी मोठ्या प्रमाणात शेतकार रोयतात। अंदू वर्सा शेतकी खात्यान शेतकारांक भाजयेची बियो दिल्ल्यो, तातूंतल्यान शेतकारांनी लागवड करून अंदू वर्सा वट्ट 40 टन भाजयेचें उत्पन्न घेतलां। फाटल्या वर्साचे तुळेंत अंदू वर्सा भाजयेचें उत्पन्न वाडलां, अशें केपेचो ZAO संदेश रावत देसायान सांगलें। आमी गोंयांत पळयतात चड अशी भाजयो आमची भायरसान येता आनी केपें हो आसा तो भाजी प्रोडक्शन करपाचो एक मेजर तालुका आसा। ह्या वर्साक आमी एक टार्गेट दवरली की चडांत चड भाजी केप्यान जी ऑर्गॅनिकली प्रोड्यूस करता अशी चडांत चड प्रमोट करचें आनी हेका लागून ह्या वर्साक आमी 50 किलो भाजयेचें बी आसा पळय ते सबसिडीचेर शेतकाऱ्यांक दिल्लें। हितूंत मेजर आसलें कुकुंबर, काकडी, तितूंत भेंडी, कोकण दुदयो, मागीर मिरची आनी काराट्याची बी आसली आनी वाल। आतां आमी पयलीं थोडोसो पावस पडून लोकांक त्रास जाले भाजी रोयताले तांकां, पूण आयज आमी जेन्ना रिपोर्ट घेयला तेन्ना आमकां अशें कळून येयलां की बरें प्रोडक्शन सारकेंच लॉस जालना, पूण बरें प्रमाणात प्रोडक्शन शेतकाराक मेळ्ळां। आयजूच आमी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनांतल्यान रिपोर्ट घेतलो काजूर, मानगाळ आनी मायणा ह्या एरियांतल्यान जवळ जवळ 40 टन भाजयेचे तेणी प्रोक्युअर केला। आमचे नेतुर्ली प्रोक्युअरमेंट सेंटर आसा, हेजी भायर त्या विलेजीचे लोक 40 टन फक्त तेणी ऑफिशियली तांकां दिला, हेजी भायर लोक भायरूय विकताले आउटसायड बाजारांत बी। तितूंत 20-30 टन अशें तरी तेंचे ह्या 3 विलेजीचेच आसा। म्हणजे हेजे प्रमाणे कळटा की गेल्या वर्साचे प्रमाणे अमनूय बी उत्पन्न जालेडीन आसा आनी अमनू थोडीशी रेट आसा ती शेतकाराक चड मेळ्ळी आसा कंपेर्ड टू लास्ट इयर। गोमंतक टीव्ही खातीर केपेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार।